नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच बस दुर्घटनेवेल्यान विरोधकांनी घालो बोवाळ. विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात घेतली धाव. मार्शलांनी विरोधकांक काढले भायर. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू यांच्या अभिभाषणात विधानसभा अधिवेशनाक जाली सुरुवात. सरकाराच्या कामगिरीचेर राज्यपालान उक्तायले समाधान. राज्यपालांनी कायदो आणि सुव्यवस्था तसेच बच प्रकरणाविषयी संबोधित करूंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी उक्तायले अजाप. भाषण फक्त आत्मस्तुतीचेरूच आशिल्ले विरोधकांचो आरोप. पर्वरे आणि चोडणाक जोडपी पुला खातीर ना कोणाचोच विरोध सांगता आमदार प्रेमेंद्र. जाल्यार येरादारी सुरळीत आणि कोयणी जावची न्हय म्हणून करचो मास्टर प्लॅन तयार. मंत्री खंवटेची मागणी. लुत्रा भावांक अटक केल्या उपरांत हडफडे प्रकरणाचो पुलीस तपास सध्या चल्ला मंद गतीन. सरपंच आणि सचिवाक वचून मेरेन करूंक ना अटक सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. आणि जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक हार खावन निमणे आप शिकलो धडो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आप युती खातीर आसा तयार. आपाचो नवो गोंय मुखेली वाल्मिकीची घोषणा. आता खबरो विस्तारान. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा सभागृहात विरोधकांनी बोवाळ घालो. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असताना बच क्लब दुर्घटनेवेल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभागृहाच्या भायर काढले. पळयात. गोय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरुवात जाली. हे अधिवेशन 5 दीस चलतले. नव्यान नेमिल्लो सभापती गणेश गांवकर हांच्या फुडारपणाखाला हे पहिले अधिवेशन. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा बर्च क्लब दुर्घटना आणि वेंचणुकाच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले. हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्यात 25 जणांचो बळी गेल्लो. ह्या घडणुके वेल्यान विरोधक आक्रमक जाले. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या सयत सगळ्या विरोधी आमदारांनी ह्या प्रकरणाचेर चर्चेची मागणी करीत बोवाळ घालीत आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. हे खातीर मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काढले. बस दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओपून चर्चेची मागणी केली. पूण राज्यपाल फकत सरकाराची स्क्रिप्ट वाचता असो सणसणीत आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयले सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता वी हॅड टू रिमेन इन सायलन्स फॉर 1 minute सायलन्स. हेंय हांव मागतालो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल गव्हर्नर हॅड टू स्पीक ऑन दीस बर्च ट्रेजेडी. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government. Eka म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की the honorable Rajyapal will speak on these issues, but doesn't seem to be the case because he seems to be reading the script or the masala given by this government. This cannot be tolerated because, as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आनी ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्धतीन आज हो सरकार फेल जालेलो आसा, ज्या पद्धतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. वी आर एक्सपेक्टेड टू आमचे कामूच हे आनी आमचे न्ही तुमचेंय काम हे. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केप गोट एक एंटायर हे आय वॉश करून सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें, हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मीटर
खाजान दाखयलें जेन्ना एक्चुली 8 लाख मिटर आसात म्हळ्यार अलोंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजान आसपाक जाय थंय 2,07,000 दाखयलां म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले आनी गोंयचें नांव इबाडलें गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आहे आणि इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहे परमिशना तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आता कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मरना जावपा. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना आता आमी हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोण म्हणून ना तूं काळीज म्हणून ना तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमगे सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा तें कोणा काळीज ना तें कोणा पोण गेलें ना आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना जे चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा तें आम केल्लें आहा. तेंक जरी तरी दिसता तें काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. राज्यपालान सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोनूय गजालींचेर भर दिलो. राज्यपालाच्या भाशणाचो विरोधकांनी आदर करचो. भाषण आयकपाच्या पयलींच सभाघरात बोवाळ करप हें योग्य न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचता गव्हर्नरान आपल्या व्यवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयकच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता तसो तो प्रकार आसा. ही एक मेन्शन इन स्पीच एवरीथींग बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली ताणें आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केला. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेसीस करता काँग्रेसीन गव्हर्नरांक गजाली खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज लोकांच्या मुखार दवरलें बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरल्यो लोकां खातीर. ऑपोजिशन वेल्यान दवरलें ते अशें तरेन इंटरेक्ट करप कशें म्हाका दिसता एटलिस्ट गव्हर्नर तेंच्यांनी गिव रिस्पेक्ट फॉर द हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें तुमकां कशें कळ्ळें पयलीं आनी गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 5 दिवसांचे गोंय विधानसभेचे अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाले. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान विधानसभेक सुरवात जाली. राज्यपालान आपल्या भाशणात गोंय सरकाराचे कामगिरीचेर भर दिलो. वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान केल्ल्या कामाची तोखणाय राज्यपालान केली. तशेंच रस्ते अपघात शिरगांव जात्रा खेटाखेट आनी हडफळे बस घडणुके विशीं राज्यपालान दुख्ख परगटायलें. I commend the State Election Commission for successfully conducting the Zilla Panchayat elections a very enthusiastic manner, and I congratulate all the newly elected Zilla Panchayat members. I am confident that the members of both the Zilla Panchayats will work with dedication that the law and order situation in Goa is under control. This is proved by the fact that Goa maintains a high crime detection rate of 87.72%, ensuring that individuals involved in criminal activities are apprehended through collaborative effort of the Goa police and other law enforcement agencies. I congratulate the Bichlam police station on being ranked as the 5th best police station in India. The Cybercrime Center is being further strengthened with an AI-based investigative intelligence tool which helps officers trace identities using structured identifiers such as mobile numbers, UPI ID, PAN numbers, and vehicle registration data. It has been instrumental for expanding profiling in our cyber and financial fraud cases. Also, government is planning to launch a new Android
and iOS app for general public to register their grievances, complaints directly through their smartphones. With the functionality of location, photos, videos, in addition to the existing facilities of registering public grievances, this Android app shall be made available to the general public in addition to the existing online services. 7,111 fire and emergency calls have been collectively attended by the fire and emergency services from January to October 2025, during which 140 human lives, 690 animal lives were saved, and property worth 29.54 crore has been saved. Overall literacy rate to an astounding 99.72%, exceeding 95% the national benchmark to be declared a fully literate by the Ministry of Education. On the Shetkari Aadhar Nidhi scheme, crop compensation worth 3.27 crore has been handed over to 3,024 farmers who suffered losses due to unseasonal rains. My government is aware of the serious problem of stray cattle causing road accidents and is simultaneously working with the panchayat and civic bodies to relocate stray cattle and gaushalas effectively. My government has successfully auctioned 12 iron ore blocks in first, second and third notice inviting tenders, out of which 5 blocks have become operational. 7 more blocks are under the process of obtaining environment clearance and other permissions. The state government has earned a revenue of rupees 252.83 crore as upfront payment towards all 12 blocks. Projects which include flood protection work, Kushavati raw water scheme and Mirabag raw water scheme worth 365.84 crore have been inaugurated. The Goa Waste Management Corporation, my government is dedicated in facilitating scientific management of various types of waste. The solid waste management facility at Saligao has treated a total of 5.60 lakh tons of waste and generated around 4.22 crore units of electricity. Government enthusiastically participated in the Swachhata Hi Seva 2025 campaign from 17th September to 2nd October 2025, highlighting Clean and Green Festive 25-26 under Deen Dayal Swastha Sevas Yojana are 1,78,028. The 8,671 have benefited under the scheme up to November 2025, incurring an expenditure of rupees 33.3 crores. 278 patients have taken the benefit under Goa Mediclaim scheme, incurring an expenditure of 2.58 crore during the same period. गोयचो कायदो आणि सुव्यवस्था हाताबाहेर गेल्ली आसा. राज्यपालांनी कायदो आणि सुव्यवस्था तशेंच बर्च प्रकरणाविशीं संबोधीत करूंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमान हर्डोनचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी अजाप उक्तायले. हे भाशण फक्त आत्मस्तुतीचेर केंद्रीत आशिल्लें. तशेंच जी स्क्रिप्ट सरकारान दिल्या तीच राज्यपाल वाचतालो. ह्या सगळ्याक भाजपा सरकार जापसालदार आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. आनी आमकां सगळ्यांक दिसतालें की ऑनरेबल गव्हर्नर हेजेर उलयतलो म्हणून,
आनी खास करून बचाच्या लोकांक श्रद्धांजली दिवपाक, बचाच्या लोकांक एक जस्टीस दिवपाक राज्यपाल उलयतलो म्हणून, पण चोयल्यार खूब दूख जाता. This is a script of self-praise, giving a certificate to this government in which corruption, in which murders seem to be the only agenda. So it is a sorry state of affairs today in the state of Goa. There seems to be no law and order, no mention of the sale of Goa that is happening through various mediums, no mention on land, no mention on the way financial crises are been happening. So definitely, to the reply to the governor's address, we will raise all these issues in the interest of the state. It's a matter of shame for our Goa government, and it is a blot on Goa's name and image, affecting even our tourism. And in these circumstances, I think the governor should have so moto told the governor, I will speak on this, and he should have spoken. Not doing this, because if you know, in the BAC, all the parties wanted a discussion, which was disallowed. And they have said they're going to have a discussion on Vande Mataram, which is more important in the scenario. I don't say anything may be put in the back burner, but when there are pressing issues, an issue like this, which shows a deep-rooted corruption and a systemic fault and positive reason with the government's complicity in it, I think the government was getting scared to allow the discussion, because skeletons will come out and for people from the bottom to the top will be exposed. परवरीत सोडणाक जोडपी प्रस्तावित पुलासंबंधित लोकांक विश्वासात घेतले. तशेंच ह्या प्रकल्पाक कोणाचोच विरोध ना अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले. जाल्यार प्रस्तावित पुला खातीर येरादारी सुरळीत जावची आनी येरादारीची कोयणी जावची न्हय म्हणून मास्टर प्लॅन तयार करचो अशी मागणी परवरीचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन केल्या. पळयात. थंय मार्ग काडटले बरो काडटले थंय बी मार्ग काडटले, रोड वायडनींग जातले, ब्रिज जाता म्हणसर रोडाचें काम जातलें. लोकांकडे जे लोकच आसा तांकां कॉन्फिडन्सान बीन घेवन घेतलेलें आहा लोक कोण ओपोज करना तशें फेरी सर्वीस जाय जाल्यार दवरचेच पडटले. रोरोचे कितें करतले? रोरो आसा पळय ते रोरो उरतले. समजा गरज पडली जाल्यार मागीर ताका दुसरे कडेन शिफ्ट डिसिजन मागीर घेवप पडटा. चोडणा सायडीन सगळे रोड एक्सेस बीन आहा तेका आतां कशें आहा, आतां रोड एक्सेस आतां जो आसा पळय तो एक्झिस्टींग आमकां वायडनींग करचेंच पडटलें. त्या टायमार मागीर जेन्ना पुलाचें काम 2-3 वर्सां चलतलें, इन द मीन टायम आमी रोड वायडनींगूय घेतले दोनूय सायडीन. एक्विजिशन केला सगळें रोड वायडनींगाचें. एक्विजिशन म्हणजे PWD कडेन आसता किंवा थोडेशे एक्विजिशन करपाक जाय, नोटिफिकेशन करूंक शकता. आणि प्रेमेंद्रान खूप काम केल्लें आसा. तो एक टेंडर पयला, आय थिंक प्रेमेंद्रा कडेन उलोवन देर आर अदर इश्यूज ऑल्सो वीच आर रिलेटेड. तो ब्रीज आयलो म्हणून जायना. ब्रीज येतकर देंवतकर आमकां बॉटलनेक आसा, थंयच्यान भायर काडपाक वाट आमी तेन्ना प्रपोज केल्ली विथ द सेम कन्सल्टंट, डॉक्टर माधव कामतकर आसा. दे वील हॅव टू गिव अ प्रेजेंटेशन की द ब्रीज सोंपना बट आउट एंड आउट ट्रॅफिक मुव्स टू द हायवे अशी जी संकल्पना दिल्ली तेन्ना मनोहरबाई वेळा आनी तांणी कामूय तेन्ना करपाक घेतिल्लें. ते फूल मॅपिंग करून काम चालू करचें पडटलें. सो टेंडर जाता पर्यंत हाजेर विचारधारा करून मुख्यमंत्री कडेन मांडून वी वील हॅव टू फायंड अ सोल्युशन टू दॅट. ते ना जाल्यार जे थंय देंवतले उजव्यान आनी दाव्यान अशे गच्च रस्ते आसा की ताका वाटूच ना वचपाक. सो थंय ब्रीज आयलो, देंवयलो आनी थंय कॉलनी जाली जाल्यार इट वील बिकम मोर प्रॉब्लेमॅटीक फॉर दीस सायड ऑफ द ब्रीज. Bridge is welcoming to connect because Shora people need it. To respect it, we are okay with it as long as the whole thought process of connecting the bridge to the highway through Salvador Limon or through Pena de Franc is sorted to the plan which we had given Manohar then, which परत आता जेन्ना आता टेंडर जातलो राविल्ले. आता टेंडर जातकर we will talk about the further part. तो जेन्ना जाता तेन्ना हाका योग्य तरेन ह्या ब्रिजाक बऱ्या तरेन यू कॅन गेट अ मुवमेंट. ना जाल्यार इट वील बी जस्ट अनदर ब्रिज वीच वील कम एंड कनेक्ट. पण मागीर ह्या सायडीक साल्वादोर डिमोन सायडीक खूब ट्रॅफिक कंजेशन जातलें, वीच आय थिंक वी शूड फर्स्ट सॉल्व.
हडफण्या बस पाय रोमिओ लेन क्लबाक उसो लागपाच्या प्रकरणात लुथरा भावांक अटक केल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास सध्या मंद गतीन चलता अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. ह्या प्रकरणात सरपंच आनी सचिवाक अजून मेरेन अटक केल्ली ना. ती प्रक्रिया अजूनय सुरू आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात हेर कांय जाणांकूय निलंबीत करपाचे आसात अशें आमदार मायकल सांगता. सरपंचान सायन कशी मारल्या ते तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणूनूच ताका बेल दिवंक ना. सेम इज बींग चॅलेंज बिफोर द हायकोर्ट. बट थिंगा रिजेक्ट जालो, हिंगा तेणी नेक्स्ट डे हिंगा घातलो हायकोर्टान. आनी तो तेन्ना कितें करूंक सोदतालो की तो आपलो ब्लेम काडून सरकाराचेर घालूंक सोदतालो. आतां लायसनां सगळीं 33 एक सर्वे नंबराक 33 लायसनां दिल्या. तुमी कोणें पळोवंक ना जाल्यार तुमी पळोवची ती 33 लायसनां एकूच सर्वे नंबर. आनी तो दिशाभूल करपाक लोकांक स्पेशली आरपोराच्या लोकांक तेणें सांगलें की आपणें कांयच दिवंक ना. सत्य म्हणटा ते फुडल्यान येयलें. आतां तो तेणें डिनाय करूंक ना की आपणें सायन मारूंक ना म्हणून. डिनाय तरी करूंक जाय आसलें वेन ही वेंट टू एडिशनल सेशन. सायन तेजी म्हणून सिद्ध जाता की यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॅन जस्ट कम एंड टेक अ बेल कि police wants to arrest me. I am a respected sarpanch of the village and I should not be arrested because I am the sarpanch. आपणे सायन मारून दिल्या. So it is, you should not take things for granted. जे तुका जी सायन मारूकूच जायना ती तुवें मारून दिली. सो हितून कितें तरी आनीक भितर डीप आहा. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आहा. खंय तरी पुलीस स्लो जाले अशें म्हाका तरी अशें दिसता. पुलीस स्लो जाल्या ह्या केसीन. एका आमचो कोण तो लुथरा ब्रदर्सांक अरेस्ट केले. लुथरा ब्रदर्स वर द ओनर्स. आतां हे जे दुसरी गादोन जी आहा ती आजुनूय अरेस्ट जावंक ना. तितून प्रोसिजर चालू आहा बट प्रोसिजर स्लो आहा हें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां एसेंब्लीचो फोरम आहा हो म्हाजो रायट थिंगा उलोवपाचो एंड वी वील स्पीक ऑन द कितले जाण उरल्या सस्पेंड जावपाचे. सो हे जे रिपोर्टाचेर जितके नांवां दिल्या तितके जाणांक म्हाका दिसता बेगींतले बेगीन आमचो रायट जो आहा हो आमकां मेळपाक जाय. वी आर आस्किंग फॉर दॅट रिपोर्ट इन द एसेंब्ली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. जेन्ना आमचो हें आसतलें उलोवप आसतलें तितून तेजेर आमी कित्याक स्पीकर इज गोइंग टू अलाव दॅट टू डिस्कशन ऑन दॅट ऑन द पर्च. सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक जाय आसलीं. सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक ना खंयसरूच. तुमी बारीक पळया हो एपिसोड. सेक्रेटरी हॅज नॉट सायन एनी लायसन्स. नायदर ही स्टॅम्प इज देर ऑन द लायसन्स. सो पंचायत लेटर इज बींग मिसयूज्ड and somebody has typed these licenses. I don't know whether the panchayat staff has typed because secretary has to tell to type. Sarpanch cannot type. Here Sarpanch has misused his the powers of the Panchayat Raj Act and told somebody to type, put the stamp. He has taken the money, official money also. आणि उरलेले जे कितें आहा ते तेका पुलिशेन विचारचें पडटलें कितें पळय ती स्टोरी. इतले 33 लायसनां तुवें एकूच दिसाक कशी दिली. हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत आपान हार खाल्ले उपरांत निमणे आतां तांच्यांनी पलटी मारली. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हे वेंचणुकेक युती खातीर तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो नव्यान नेमिल्लो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. फक्त वेंचणुके खातीरूच युती करचे नात, गरज पडल्यार यशस्वी युती करपाच्या यत्नांक फुडाकार घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. दिल्लीच्या विधानसभा वेंचणुकेत हार खाल्ले उपरांत भाजपा सयत काँग्रेसूय आपले विरोधक अशी घोशणा आपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी गोंयांत येवन केल्ली. ताचे उपरांत गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत एकला चलोवची भुमिका आपान स्विकारिल्ली. हीच एकला चलोवची भुमिका आपाक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत म्हारग पडलीशी दिसता. हे वेंचणुकेक आपाक हार खावची पडली. हाचे उपरांत आतां आपान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आप युतीक तयार आशिल्ल्याची घोशणा आपाचो नवो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. भाजपाच्या सरकाराक धडो शिकोवपा खातीर फुडाकार घेवपाक लेगीत तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. तशेंच ताचे म्हणणे प्रमाण सगळ्या विरोधी पक्षान एकठांय बसून गोंयच्या म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करून युती विशीं निमणो निर्णय घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. We used to give a complete package for the next 5 years.
सो आता हे तुम्ही पळयला की दिल्लीन 2013, 2015, 2020 हे सक्सेस जाले, लोकांनी एक्सेप्ट केले. पंजाबाक 2017 सक्सेस जालो ना, पूण 2022 बऱ्यापैकी सक्सेस जालो. 117 सिटाचो सरकार असो आज आमचो पंजाबाक आसा. गोंयान ऑल्सो वी डीड द सेम टेम्पलेट. 2017 आमी 40 कॅन्डिडेट CM फेस मॅनिफेस्टो दिलो. 2022 तीच टेम्पलेट दिली. अनफॉर्च्युनेटली फॉर वॉट एवर रिजन्स आमी खंय तरी कमी पडले आसतले, गोंयकारांनी हे एक्सेप्ट करूंक ना. सो आतां 2027 आमी परत ही टेम्पलेट ऑफर करपाची काय ना, हो प्रश्न आमच्याय फुडें आसा. कित्याक लास्टाक आमचो मेन मुद्दो जो आसा आज, दॅट इज टू डिफीट द BJP. सो दीस क्वेश्चन इज समथींग वी आर स्ट्रगलिंग विथ आवर सेल्व्स. दुसरो प्रश्न मुद्दो जो आसा रिगार्डिंग अलायन्स. Is Aam Aadmi Party against alliance in general on principle? Definitely not. In fact, खूप जाणांक हे खबर नासतले, पूण इंडिया अलायन्स जी घडली, that happened due to the efforts of Aam Aadmi Party national convener श्री अरविंद केजरीवाल जी. तुम्ही मुद्दाम मे-जून 2023 न्यूज काढून पळयात, तातूंत न्यूज आसतल्यो. अरविंद केजरीवाल visits Tamil Nadu CM MK Stalin. Arvind Kejriwal visits Kerala, meets CM Pinarayi Vijayan. Arvind Kejriwal meets West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. We are ready to do whatever it takes to defeat the BJP in Goa, just like we did whatever it took to defeat the BJP in national level for 2024 Lok Sabha election. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. अणजूण वाठारात सर्वे क्रमांक 410/1 आशिल्लो गोंयान नायट क्लब 30 दिसांच्या भितर मातये भरवण करात असो आदेश बार्देसचो उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिला. परवानगी बगर शेत जमनीचे बेकायदेशीरपणान रुपांतरण केल्ले खातीर 15 लाख रुपयाचो दंडूय घाला. डिसेंबरान जेन्ना आरपोरा गांवांत बोज फायर ट्रेजडी घडली, तेन्नाच्यान ऑथॉरिटीजांची स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट कारवाई सगळ्या इल्लीगल क्लबांचेर तशेंच इल्लीगल रेस्टॉरंटांचेर चालू आसा. ज्या क्लबांकडे प्रॉपर परमिशन्स नाशिल्ली, जे क्लब इल्लीगल रेस्टॉरंट्स इल्लीगल चलताले, हांकां सील किंवा शटडावन करपाक आयिल्ले आमकां पळोवपाक दिसले. आमी असोच सद्या गोया नायट क्लबा कडेन, आनी हो जो गोया नायट क्लब आसा होय भितरलो एक क्लब जावन आसलो जो सील करपाक आयिल्लो. त्याच बरोबर आयज सोमार दिसा 12 जानेवारीक डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान एक नोटीस येता, ती म्हटल्यार हो जो गोया नायट क्लब आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चर लँड जी आसा हांगासर उबारपाक आयिल्लो, आनी एग्रीकल्चर लँडाचो इल्लीगल कमर्शियल यूज जो आसा तो हांगासर जातालो. सो त्या खातीर डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ह्या क्लबाक 15 लाखाची जी आसा ती फायन पडला. आनी तशेंच हो जो क्लब आसा हाका 30 दिसांचो टायम पिरियड दिला. हातूर हो जो क्लब आसा तो आसा तशी ही जी एरिया आसा ती पुर्ती एग्रीकल्चर लँडान दिसपाक येवंक जाय. अदरवायज म्हापशेची जी डेप्युटी कलेक्टर आसा हांच्या द्वारे हांगासर फुडली कारवाई आसा ती केली वतली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.